नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. तरुण आनी सुपीत जिणेंत एक असहज या अकालीक जावन मरण येता म्हणल्यार हाका प्रमुख कारण जावन दोन आसात. पयले अपघात आनी दुसरे आत्महत्या. या आत्महत्या करूंक मस्त बाह्य आनी आंतरीक कारण आसताची आनी ताजी मेळावेळी आसता. हें कसं कारण आसा आनी ह्या कारणाचे पात्र कितले आनी हांचे प्रतिबंध कशी कोरेत म्हणून आमी आमगेर आयचे आरोग्य भाग्याचे उपाख्यानांत पळय. सप्टेंबर 10ची तारीख वर्ल्ड सुसायड प्रिव्हेंशन डे म्हळ्यार विश्व आत्महत्या प्रतिबंध दिवस. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 42 उपाख्यान म्हळ्यार 42nd एपिसोडा येवन पावल्याचे. आजी आमी चयन केले विशय आत्महत्या अनपेक्षित, अ डिस्कशन ऑन सुसायडल टेंडन्सीज. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेर संगात आसाची प्रसिद्ध कावन्सिलर आनी तशीची लायफलायन आनी सुसायड लायफलायनाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसचे डॉक्टर लविना एम नरोन्हा. मॅडम तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर लविना एम नरोन्हा हांणी कोड्यलाचे रोशनी निलयांत MSW फावो कोरून बेंगळुराचे निमान्सांत MPhil, युनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस USA PhD, आवर लेडी ऑफ द लेक युनिवर्सिटी सॅन अँटोनियो टेक्सास हांगा MSW प्रोग्रामाचे डायरेक्टर जावन सेवा दिवन कोड्यलाचे चेतना कावन्सिलिंग सेंटरांत कावन्सिलर जावन प्रस्तुत कोड्यलाचे वामंजुरांत आसचे एवी मरिया पॅलिएटिव्ह केराचे डायरेक्टर, सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ट्रस्टी, मँगलोर सुसायड लायफलायनाचे कोऑर्डिनेटर आनी सुशेग जिवीत न्यूरो केराचे डायरेक्टर जावन सेव दिता आसाची. तशीची तांणी आप्त समालोचने करताची. हांकां 2022चे बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा आनी ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्रा सावन तांकां मेळ्ळेलो आसा. मॅडम आजी तुमकां हांगा परतून आपोवच्याक हांगा आव्हान करूंक म्हाका भारी संतोश जाता आसा आनी तुमगेले एक सेवाक तुमकां पुरस्कार मेळ्ळेलाकय हांव तुमकां मस्त अभिनंदन सांगता. देव बरें करता. तशी आतां आमी आत्महत्या म्हणटना आत्महत्या म्हळ्यार कसले? आत्महत्या म्हळ्यार एकल्यान ताचीच हत्या करची, खुदकुशी. म्हज्याच हातांनी म्हजी खून करची. सो ते वर्ड तो लॅटिन सुइचिडियम म्हणून एक लॅटिन वर्ड हातून येता. सुई म्हळ्यार सेल्फ, चिडियम म्हळ्यार डेथ ऑफ सेल्फ. सो टू मर्डर वन सेल्फ इज सुसायड. तशें म्हळ्यार अकालीक जावन नैसर्गिक जावन न्हय जाल्यार मरण म्हळ्यार ताणें ताकाच दिवश मारून घेवचें. वय वय तशी. आतां हे सुसायड म्हणटना हें जगदाद्यंत पळयल्यार आमी विश्वदाद्यंत पळयल्यार हाचे कितले हे आसा, कितें चड आसा गी ते उणे आसा गी, हाजे आंकडी कशी आसाची? ग्लोबली साधारण 8 लाख लोक मरता सुसायडान. सो हे साधारण 2012चे स्टॅटिस्टिका प्रमाणे, ग्लोबल स्टॅटिस्टिका प्रमाणे तातूंत साधारण 17% 35,000 आर फ्रॉम इंडिया. So of the 8 lakhs people who die. So Indian suicide rates are increasing. And Indian मात नाही तसे developing countries आता आजकाल most suicide rates increase जाते आसात. तशीची ती सुसायड म्हळ्यार एक पब्लीक हेल्थ क्रायसीस म्हणटाची, अशें कसले म्हणटाची? वय सुसायड म्हळ्यार एका व्यक्तीचे पर्सनल प्रॉब्लेम न्हय, ते फॅमिली प्रॉब्लेम. इट इज अ कम्युनिटी प्रॉब्लेम. कित्याक म्हळ्यार आजकाल एका घंट्याक और 55 मिनिट्स एवरी 55 मिनिट्स एक सुसायड घडते आसा. तशें जाल्यार ताचे प्रॉब्लेम केदें व्हड आसा म्हण आमकां कळटा.
त्या खातीर इट हॅज बिकम अ पब्लीक हेल्थ क्रायसीस. सो क्रायसीस म्हळ्यार मात्र आमी सगळ्यांनी ओट्टू मेळून ताचे खातीर काम करूंक जाता. कोणी एकल्यान मात्र काम करूंक जायना. सदांच सुसायड म्हणटना आमी कितें चिंतचें म्हळ्यार आमगेर कोणी तशें करिनात, आमच्या नेबरहुडान करनात, आमच्या इस्कुलान करनात, काल्याक त्या विशयान उलोवचें. सो तशें म्हणून वी हॅव swept it under the carpet. So बारीक कश्ट जाता. It is important to talk about it. वय आनी सगळ्याक हाजे विशीं अरे वळख आसूं वय तशें तुमी त्या वर्ड सांगले इंडियान ते देशात गेंत पडल्यार ते चड आसा म्हणल्यार हाजे विशीं म्हळ्यार कसो स्टडीज केलेले आसा आनी कशी ते तुमकां समजत सादी आसा. आतां इंडियांत आमी स्टॅटिस्टिक्स पळोवंक गेल्यार नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो ताचे प्रमाणे इंडियांत केरळा, तमिळनाडू, इवन कर्नाटका जाल्यार सो देर आर सम स्टेट्स वीच हॅव हाय सुसायड रेट्स. थोडे स्टेट्सांत मागीर अमंग स्टुडंट पॉप्युलेशनान सुसायड रेट्स आर हायर, स्पेशली 14 to 19 त्या एज ग्रुपांत मस्तू जाणां सुसायडांत मरतात. आनी इंडियान पळोवंक गेल्यार नंबर 1 इज महाराष्ट्रा, second Tamil Nadu, third one is Andhra Pradesh. Student suicide in general. So South India actually is faring worse than North India when it comes to suicide. तशी इतली आमकडे आसाची मस्त तांगेले जीव काडून घेताची. तशी तुमी आतां सांगले चेडूं 14 to 19 years मध्य आसचे 14 सुकून 19 प्रायेचे चेडूं मस्त जन सुसायड करताची. दुसरे कसो म्हळ्यार कोण पुरो ह्या सुसायडाचे रिस्कांत आसाचे. रिस्क म्हण सांगल्यार आतां डिप्रेशन म्हणून एक मानसीक पिडा आसा. सो थोडी जाणां बिकॉज ऑफ डिप्रेशन चड जाल्या वेळार म्हजो जीव काडटा, हांव म्हाका नाका जेवंक, न्हीद पडना, मस्त बेजार जाता, तशें मेंटल हेल्थ कारणान. थोडे फावटी मादक द्रव्यां काडून अल्कोहॉल चड पियेल्या वेळार एक ल्हान प्रॉब्लेम कशे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक म्हूण पियेतात. सो पिवन जाल्या उपरांत अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल ल्हान प्रॉब्लेम तेगे व्हडलें दिसता. सो दे आर मोर प्रोन फॉर सुसायड अटेम्प्ट्स ऑर इवन टू किल देमसेल्व्स. तशें मादक द्रव्यांचे संवय आशिल्ल्यांक इल्लेशें सुसायडल टेंडन्सी चड ऑर रिस्क चड. मागीर स्टुडंट पॉप्युलेशन एग्जाम टायमा वेळार एंट्रन्स एग्जाम आतां नीट, CET आनी पुरा म्हणटाना मस्त प्रेशर आसता. सो प्रेशर चड जाताना या पुरात हांव धांवया म्हण जाता तांकां. कांय करचें आतां बरें रँक मेळना जाल्यार म्हाका बरी सीट मेळना. सो घरच्यान तावन प्रेशर. मागीर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली आतां ICSE, CBSE बोर्ड जात. सो इसका लागून मस्त प्रेशर आसता बिकॉज आमच्या स्कुलाचे पर्संटेज इतले येजे म्हण. सो स्कूल ऑल्सो puts a lot of pressure on students. So parents are on pressure, school are on pressure. थोड्यांक some of them are self-driven. So हांव इतलेंच करीजे म्हण म्हाका 99 मेळाचेच म्हण 98 म्हणल्यार जायना. तशें थोड्या सुसायडाक स्टुडंट्सच कारण प्रेशर काही आसना. थोडे फावटी दे हॅव दीस नीड टू एक्सेल. तांणी चिंतचें आय हॅव टू बी नंबर 1. तांणी बेंच मार्क दवरना. वय तें कशें ओवर एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम सेल्फ. समटायम्स पेरंट्सांचे एक्सपेक्टेशन, समटायम्स टिचर्स ऑर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आतां. बट थोडे फावटी स्टुडंट्स अशें जायचे आतां स्पोर्ट्सान कॉम्पीट केल्यार फस्टच येजे म्हण सेकंड जायना. चोयवन जावं म्हण I should never be defeated. I have to win all the time. So it cannot happen that way. अते जन सुसायड करूंक इत्याक मुखार येताचे म्हळ्यार तांगेले मनस्थिती कशी आसता. मस्तू जाणांक सबार जाणांक देर इज सम वी कॉल इट सायकोलॉजिकल पेन. सायक एक म्हणटात. वी हॅव हेड एक अँड स्टमक एक अँड जॉयंट पेन. सो दिस इज कॉल्ड सायक एक. And there is no particular way to describe it. Anka explain करून तेगे कष्ट. So the pain, ही दूख कितली आसा गे जेवण चिंच नाका म्हण दिसता. मना भितर मस्त दूख. हाका कारण दुसरेंच आसूंक पुरो. कोणी पण आतां म्हाका इन्सल्ट केलें जाल्यार या हांवें हातीन धरलें काम सोमा जावना, फेल जालें, कंपनी लॉसार गेली, हांव स्पोर्ट्सान कम्पीट केलें बट सलवालो ऑर सलवानी त्या विशयान जावं बरो.
काही म्हणी इन्व्हेस्ट केलें दुड्डू पाटी म्हाका मेळोना ती कंपनीच गेली और इन्व्हेस्ट केले पयशे पुरे गेले आतां म्हजे कडेन कांय ना सडन जॉब गेले थोडे फावटी जॉब लॉस जाता थोडे फावटी आमी कॉलेजीक येतात भुरगीं एका स्टेटांत आनी एका स्टेटाक येतात सो तांचे एक्सपेक्टेशन्स दुसऱ्यांच आसतात हॉस्टेल लायफ घरा सोडून रावचें पयले फावटी सो थोडे फावटी एडजस्टमेंट प्रॉब्लेम जावंक पुरो थोडे फावटी मस्त रीण करतात आतां क्रेडीट कार्ड आनी पुरो आसात सगळी कंपनीज फर्निचर आनी कितें सगळी तुमकां रिणार घेवंक जाय ते आसा इजी इन्स्टॉलमेंट्स म्हणटात मागीर ते आमकां फारीक करूंक जायना मागीर आमी इल्लेशे वी बिकम मेटेरियलिस्टीक ऑल्सो नेबरान केले म्हणून हांव हिकान घेता म्हजे कडेन पयशे ना ताचे कडेन पयशे आसात हांव क्रेडीट कार्ड यूज करता फाल्यां म्हजें काम गेलें जाल्यार ताणें व्हडलें कार काण गेलें म्हणून हांव हिकान घेतलें आतां म्हाका काराचे EMI पे करूंक म्हजे कडेन पयशे ना सो मागीर आनी रीण करचें पडटा सो एका रिणा वयर आनी एक रीण तें फारीक करूंक आनी एक रीण तशें तें एक चक्रव्यूह क्रिएट जाता सो तांचे तोन भायर येवंक मस्त कश्ट म्हण दिसता तो कशें भायर येवचें जावचें बरें म्हण लायफच नाका म्हण तें बेस्ट सोल्युशन म्हण तांकां त्या टायमार तशें भोगता मनांत म्हज्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन ना 50 lakhs रीण कशें फारीक करचें म्हाका सांबाळ 20,000 सो इट इज नॉट पॉसिबल म्हण तांकां भोगता सो त्या वेळार तांणी ती कशें लायफ आतां दावंक पळोवचें प्रयत्न सो दे थिंक दॅट सुसायड इज अ सोल्युशन टू देयर प्रॉब्लेम सो नॉट दॅट दे हेट देयर लायफ बट दे फील दावल्यार मात जाता ना जाल्यार हे रिणाचे सदांय कॉल करतात बागलार येतात थ्रेटन करतात हांचे तो हांवें कशें दावचें म्हणून आयना एक समाजाक फेस कोर जेन्ना जातील तसं परिस्थिती पुरा सुसायडांत आसचें तुमी चेडवाले उदाहरण सांगता न्ही तशी ती दुसऱ्यान कसं म्हणटा की म्हणूची मार्क मेळ्ळी म्हणून अशी रीण करतलो केल्यार मनीस तशी लेखता आता हांतू आत्महत्या हांतू कसं नमनेच पुरा विध आसा म्हळ्यार कसं टायप्स पुरो आसा म्हळ्यार 2 टायप आमी म्हणटा एक इम्पल्सिव आनी एक प्लॅन्ड सुसायड इम्पल्सिव म्हळ्यार सडनली कोणें म्हाका कालय म्हळें हांव तक्षण वचून मायंड तोडलें सो इम्पल्सिव विदाउट एनी प्लॅन बट मोस्ट ऑफ द टायम सर बार फावटी मस्त प्लॅनिंग कर मागीर लॉट ऑफ थॉट गोज इन टू इट सो आमी सुसायड कंटिन्यू म्हणून म्हणटा ते पयलीं एक आयडिया येता लायफच नाका हांव जेवन नजो वांचून नजो आनी जल्मून नजो आसलें पण सो तरी एक फ्लिटींग आयडिया वान्स इन अ वायल ते कशें कश्ट म्हण भोगतना कोणें कालय म्हणटाना म्हाका जाय जाल्यार म्हाका मेळनातल्या वेळार तशी एक आयडिया म्हज्या मतीन येता सो हांव तें कांय करना आयडियाच आसता मागीर थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार ती आयडिया वचून मुखार वचून ती कशें थॉट जाता सो सकाळीं सांजेर दिसाक 2-3 फावटी तो थॉट येता डेथ इज बेटर दॅन लायफ वय हो म्हणल्यार मस्त बरें म्हण मागीर थोडे फावटी कितें जाता आमी न्यूज पेपराचेर वाचता कोणाचें लायफ पळयता आतां इवन स्टुडंट्सांक कालें जाता म्हण सांगल्यार ती कालें पळयतात न्यूज पेपरार वाचतात और इस्कानांत एक श्रद्धांजली सभेक सो एंड सो एक स्टुडंट सरलो पण ताका एग्जाम ना बोर्ड एग्जाम ना कांयच टेन्शन ना दॅट इज बेटर दॅन लिवींग सो ते जाल्यार आनीकल्या की हांवें तशेंच करीचें म्हण बघता सो तशें ताका मागीर सुसायड कंटेजियन म्हणटा सदांच टीनेजर्सांक सो इट बिकम्स व्हेरी ग्लॅमरस थोडे फावटी टीव्हीर येता पेपरार नांव येता सगळ्यां उलयतात ताणें सुसायड केलें म्हणून थोडे फावटी आमी मिडियान ते कितें करता वी ग्लोरिफाय सुसायड नॉट इंटेन्शनली बट अनइंटेन्शनली न्यूज त्याच दाखयत रपतात वय अशें केलें आनी मागीर ते कालें केलें म्हणून दाखयतात ते जाल्यार आमी कालें करता ते कशें वाल्नरेबल आसल्यांक मोतीन ते कशें अस्कत आसल्यांक त्या सूक्ष्म वेळार एक आयडिया आमी प्लांट केल्ल्या बरी जाता मोतीन घाल्ल्या बरी जाता म्हाका अशेंच करी येतना तशी आतां हे असल पुरा एक म्हळ्यार प्लॅन्ड सुसायड म्हळ्यार न्ही पुरा फुडें चिंतून करता आसतना एक आत्महत्याक तांगेली मनस्थिती कशी आसता म्हळ्यार तांकां कसले रोग तसो कसले आसता की मानसीक रोग कसले आसता की थोडे फावटी मानसीक रोग आसा थोडे फावटी कॅन्सर फिजिकल प्रॉब्लेम आसूंक बरो सडन डायग्नोसीस ऑफ किडनी फेल जाल्यार दोनी कालें करचें म्हण गोत्तना
ल्युकेमिया, ब्लड कॅन्सर. कॅन्सर म्हणटना आमकां तेके बेन दिसता. ओ पेन ट्रिटमेंट कर्स चड जाता, सो बेस्ट जावनचें बरें. सो थोडे पाटी पिडा, थोडे पाटी इवन दूख सोसूंक जायनासतना फिजिकली दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन. सो दॅट कॉजेस मेंटल पेन, सायकोलॉजिकल पेन. तशें दानी थोडे पाटी कितें चिंतचें, म्हजी दूख पुराव कितले मेडिसीन खावन गेल्यार इंजेक्शन खावन गेल्यार रावना. दीस इज गोइंग टू बी फॉर एवर. आतां कॅन्सर म्हळ्यार 1-2 दिसांनी तापाना तें, सोमा जावची गजाल न्हय. सो लोकांक इल्लेशें बेय चड आसता. किडनी फेल जाल्यार तुजें लिवर फंक्शन जायना, एक्सिडेंट जाल्या उपरांत थोडे पाटी मांद्रेर पडटा, चलोवंक जायना. तेन्ना तांकां एक हताश भावना येता, कितें म्हणटा डेस्परेट, दे फील डेस्परेट. दुसरें कांय करूंक उपाय ना म्हूण सांगून. तशें फिजिकल इलनेस कॅन ऑल्सो कॉज ट्युबरक्युलोसीस, एड्स. तशें गूण जायना तल्ले पिड्या तेन्ना सोसूंक तांकां ना तल्ले वेळार एनीवे आय एम गोइंग टू डाय आफ्टर 2 years. लेट मी मेक इट हॅपन नाव. कशेंय मरता हांव. सो आतांच मेल्यार बरें म्हूण सांगून थोडे पाटी तें फिजिकल इलनेस ऑल्सो कॉजेस सुसायडल टेंडन्सी. थोडे पाटी डिप्रेशन, थोडे पाटी आमी स्किझोफ्रेनिया म्हणटा, तांकां थोडे पाटी वॉयसीस आयकतात, थाणे आयकतात. तुजें लायफ बरें ना, तूं उड, तूं तशें कर, तूं जंप कर, ब्रिजा कडेन वच. सो 24 hours म्हाका वॉयस सांगून आसतात, यू आर गूड फॉर नथींग, यू जंप, यू किल. सो फायनली कळ्ळें, ओके, आय लिसन टू द वॉयसीस. सो ताका आमी हॅल्युसिनेशन्स म्हणटात. सो थोडे पाटी स्किझोफ्रेनिया आसल्यार, थोडे पाटी बायपोलर डिसऑर्डर, थोडे पाटी तांकां मस्त संतोश आनी 15 दीस मस्त बेजार. दे आर डावन इन द डम्प्स. बेजार आयल्या वेळार ताका उठोवंकूच जायना, कितें जाल्यार न्हिदोनूच रावया, जेवंक नाका, निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हायजीन, न्हांयचें म्हूण दिसना, वस्तूर चेंज करीचे, केंस उगयचे, कोंब करीचे, ग्रुमींग कांय ना, इंट्रस्टच ना, जेवेचें म्हणूनय दिसना, नितळाय आनी कांय ना. तांकां वोटार एक जिवूच नाका म्हण, लायफच नाका, जिवूच नाका तशें भोगता. सो सुसायड इज अ सिम्पटम ऑफ बायपोलर इलनेस ऑल्सो. थोडे पाटी बायपोलर डिसऑर्डर आसल्या वेळारय सुसायडल टेंडन्सी येवचे संदर्भ आसतात. आतां तुमी सांगलें तावळी एक चेडू आंगान तुपलोचा मेळटा म्हूण. आतां हे एज ग्रूप पडले, खंयचे प्रायरी हे आत्महत्या करचे टेंडन्सी कॉमन जावन आसा? आत्महत्या कोणायकी एज यंग एज 3. Right. The youngest suicide recorded is 3 years old. आमकां दिसता 3 वर्सांच्या तांचो जीव काडूंक तांकां कसो समजना, काल कितें गोत्तना म्हण. पूण कार बॅक करतना वचून जंप करना, पेरंट्स गराजींतावन कार भायर काडटना, सो रिवर्स करता एक्सिडेंट म्हणूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार 2-3 पाटी ट्राय करतात ते. सो थंय वचून येणे म्हळ्यार वचून आनी प्लस बिफोर दॅट यू सी दे आर ऑल्सो डिप्रेस्ड. आतां डिप्रेशन ऑल्सो वी कॅन सी इन यंग चिल्ड्रन, व्हेरी यंग. तांकां जेवंकी नाका, उठोवंकी नाका, एक्टिविटी कांय ना, उगोच जाल्यार बसल्यार बसली, उबे रावल्यार उबे रावली, न्हिदल्या कडेन रावली, तशें. थोडे पाटी इट्स बिकॉज ऑफ न्यूरोकेमिकल चेंजीस इन द ब्रेन. सो व्हेरी रेअरली इट इज फावंड इन चिल्ड्रन. सो थोडे पाटी बिकॉज ऑफ चायल्डहूड डिप्रेशन सुसायडल टेंडन्सी आसोवंकी पुरो. थोडे पाटी तांकां तांचेच वयर कांय लायक ना, घरा प्रॉब्लेम आसा, सदांय मारतात, गलाटो, वायलन्स, पिवन येतात. सो लायफ इज नॉट गूड. उरल्याचे हॅप्पी आसात, म्हणजे ते हांव हॅप्पी ना, सो दे कंपेर देमसेल्स. हांव ह्या घरांत काल्याक आयलें म्हण, कितें जल्माली हांव, जल्माना जाल्यारच बरें आहलें म्हण. तांगेर आसलें जाल्यार हांव हॅप्पी आसतें, म्हजे क्लासमेट्स पुरो हॅप्पी आहात, हांव कितें हॅप्पी ना म्हण. सो दे ऑल्सो थिंक, दे कंपेर देमसेल्स. तांकां आनी एकल्याक पळयतना तांकां दिसता म्हजी लायफ आनी तांची लायफ सेम ना. ती खेळटात, ती हांसतात, म्हाका हांसूंक मोन येना म्हण सांगून, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो आर देर. थोडे पाटी घरांत पिवणे आनी म्हाका जाय जाल्लें मेळना, समाधानान न्हिदोवंक जायना, फाल्यां सकाळीं उठ्ठना म्हजी आवय जीव आसा की ना गे म्हूण मस्तू कडेन डोमेस्टीक वायलन्स आसतना भुरगीं. आतां इवन स्कुलान जाल्यार एक 9 year old न्हिदनातलो तो, इस्कॉलांत न्हिदचें ताणें. ताका स्कुलांत सकळी टिचरांनी कुंभकर्णा म्हणून नांव दिलें. हो कुंभकर्णा उठ म्हण सांगून ताका चॉकाचे कुडके घालून उठोवचें टिचरांनी आनी सकाळीं तमाशे करचे. सो ही बिकेम स्कूल कुंभकर्णा. Nobody found out
वाय ही वॉज स्लीपिंग इन क्लास. ताणी मारल्यार टीज केल्यार तो नीचे रावयना तुला. मागीर फायनली एका टिचरान चांगलें देर इज समथींग wrong with this child. Maybe he has some illness. So अशें न्हीद जालें जाल्यार सकाळी आयिल्लें इस्कलाक आयिल्ल्यांचो न्हीद पडटा ताका. मागीर कितले उठयल्यार परतून परतून न्हिदतात. मागीर एक वर्स ताका तमाशे केले. नेक्स्ट इयर कसोय प्रमोशन मेळ्ळें. तो 5th ग्रेडाक पावलो. 5th ग्रेड टिचराक सोमा म्हण दिसना, तेणी कुंभकर्ण म्हणूना ताका. सो ताणें स्कूल कावन्सिलराक रेफर केलें. म्हाका पयलें तूं उलय हाचे कडेन. आनी मागीर अशें अशें म्हणून स्कूल कावन्सिलर उलयतना ताणें सांगलें घरा हांव न्हिदना. घरा न्हिदना तूं? ना न्हिदना. कितें न्हिदना? हांव घरा सदां आयला झगडे. म्हजो बापूय पिवून येता, पप्पा पिवून येता आनी म्हाज्या मम्मीक मारता. सो केदाळा ते एपटी रावता म्हूण सांगून मागीर पप्पा वचून ते न्हिदता. ताच्या मागीर हांवें मम्मीक पुरो बँडेज घालची तेणे येणे पुरो. एवरी नायट आय स्लीप विथ वन आय ओपन म्हणून. कित्याक एक आय ओपन दवरला न्हिदोंक जायना. सो सकाळी उठ्ठना म्हजी आवय म्हाका जीव पळोवंक मेळटा की ना गे म्हूण सांगून एवरी नायट इज माय दॅट इज माय ट्रॉमा. वय सो सकाळी उठ्ठना आज आसा म्हूण सांगून. सो इस्काला कसो येता ताची बाकी आली न्हीद पुरा स्कुलान काडटा. राती न्हिदोंक जायना. सो ते स्कूल कावन्सिलरान फायंड आवट करून मागीर टिचरान सांगल्या उपरांत वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट अशें अशें आमी ताका तमाशे केले, आमी ताका कुंभकर्ण म्हळें. सो थोडे फावटी कळना. सो त्या तशेंय आसता थोड्या घरांनी. समाधान ना जाल्यार घरांत मस्तूकर करे आसल्यार न्हिदोंक जायना भुरग्यांक. सो तांकां तो दिसाक न्हीद काडटलो. कसो पास जालो पण न्ही. म्हाका तें कसं दिसता म्हळ्यार तितले 9 वर्साच्या चेडवाक एक मनस्थिती दिसता म्हाका. म्हणटा अम्मा सकाळी वांचून आसतगी ना गी नन्नु मारलेले पडटा ती आसतगी मरतगी म्हूण सांगून म्हाका एक टेन्शन. तांचे कितें तो न्हिदना स्कुलाक न्हिदता म्हळ्यार मस्त बेजाराची संगती म्हणचे. आनी आमी स्कुलान ते कितली अलर्ट आसता पुरो पळोवन घेवका म्हूण म्हाका दिसता. वय कित्याक म्हळ्यार आमकां कळना तांच्या घरा वचून तांचे कडेन एक 10 मिनटां उलयल्या शिवाय तांची मनस्थिती तांची परिस्थिती कशी आहा म्हूण आमकां गोतूना. आमकां जजमेंट पास करूंक खूब सुलाभ, नांव आपोवंक सुलाभ. पूण ताचे वरवीं ताका आनी कितलो टॉर्चर. घरांत ताका टॉर्चर. ही इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. इस्कलान ती कोणी फ्रेंड्सय नात कोणी नात. सगळींच म्हाका कुंभकर्ण म्हणटात म्हूण सांगून. So ती आमी थोडे फावटी because of the environment somebody is pushed to the edge of suicide also. पुण्यान ती एकली टिचर मेळ्ळी 5th ग्रेडांत 5th स्टँडर्डांत. तिका इल्लीशी चड समजून आनी तिणें ताका पिक केलो. तूं उलय म्हजे कडेन. ना हांव न्हिदना. स्कूल कावन्सिलरा कडेन उलय फायंड आवट कर घालें म्हूण सांगून ते पुरो तिणें येयलो इंट्रस्ट ताका येयलो. चड टायम स्पेंड करिजे म्हणून ना. देखो ना सुसायड आतां म्हणटात आमी out of 10, 8 people give warning signs. 8 people, 8 जाणां suicidal tendencies आमी ते पिक करूंक जाता. 10th 2 जाणांचे आमकां कांय करूंक जायना. सो 8 जाणांचे लायफ आमी सेव करूंक जाता. सो ते वॉर्निंग सायन्स कसले म्हण आमकां समजल्यार ते मस्त बरें. त्याचे मी गेलो वयर प्रश्न त्याचे आशिल्ले. आतां एक कोण एक मनशान या चेडवान आत्महत्या करूंक पळयतना कसो पुरो वॉर्निंग सायन दिता तो कसो आमकां ताका लक्षण दाखयतलो. थोडे फावटी इंट्रस्ट उणी जाता. टीव्ही पळयतसो मनीस टीव्ही पळयना. ओके ताणें कॉमेडी शोज आनी पळोवन हांसचो मनीस हांसना. हांसूंक म्हूण दिसना. जेवचें उणें जाता. आसक्त ना. एक्टिविटीजांत आसक्ती ना. उलोवण्यांत आसक्त ना. भायर येचें नाका. स्कुलाक येचें नाका. कामाक येचें नाका. न्हिदोनूच रावया म्हूण सांगून तें पुरो आसता. थोडे फावटी वस्तू बदलूचें नाका. चेंज करचें नाका. मागीर स्नान करचें नाका. न्हिदून लायना. तेंय आसा थोडे फावटी. आनी उरल्यांत आमी पळयता घालें म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी कितें जाता ती मरचें बरें. मेल्लें जाल्यार कितलें बरें. जीव रावोवंक कितले कश्ट त्या विशयान उलयतात. थोडे फावटी तांचे कडेन आशिल्लें घालें ती वांटतात. म्हाका नाका फाल्यां हांव न्हू म्हजें स्टॅम्प कलेक्शन, बेसबॉल कार्ड कलेक्शन, म्हजें कॉयन कलेक्शन इतलें दान करचें पुरो. आतां स्टुडंट जाल्यार आमी तें पुरो पळयता. वडा जाल्यार म्हजें गोल्ड तुका हें म्हजें 4 सारी कोणाक इतल्यो बऱ्यो सारी पोरकान गेली मात्र सगळ्यांक दान दिता. म्हळ्यार चॅरिटेबल जाल्यार
दान कित्याक म्हण सांगून ना तुका नाका कितें ना म्हाका नाका म्हण सांग पेन पेन्सिल बुक्स आनी पुरा दान दिवचे मरचें बरें म्हण उलोवचें इंट्रस्ट कांय ना टिवींत कांय इंट्रस्ट ना होमवर्कांत इंट्रस्ट ना आतां स्टुडंट जावन जाल्यार शिकपांत पुरा मस्त उणें पडटा फाटी उरता ते शिकच्यांत कॉन्सन्ट्रेशन उणें जाता कित्याक एक तर दुसऱ्याच संवसारांत आसले बरें फिजिकली दे आर प्रेझेंट मेंटली दे आर नॉट प्रेझेंट मेंटली दे आर एबसेंट खंयच्याय लोकांक आतां कांय करचें हांवें या तुतावन कशें भायर येवचें त्या विशयान चिंतून आसतात सो तें आमकां पळोवंक मेळटा नाजाल्यार मोरचें बरें म्हण चिंतचें या थोडें फावटी ताणें म्हणी सिक्रेटीव बिहेवियर्स म्हणटा आमी इंटरनेटार वचोन खंयची मेथड फूल प्रूफ घे म्हण आतां इंटरनेटार गेल्यार तुमकां पुरा इन्फॉर्मेशन थंय मेळटा मस्त वेबसायट्स आसात वॉट इज द बेस्ट मेथड टू किल युअर सेल्फ सो इंटरनेटार वॉट आर द वेज ऑफ प्रिव्हेंटींग सुसायडी आसा वॉट आर द वेज ऑफ attempting or dying by suicide also information मस्त आसा सो तें पुरो इन्फॉर्मेशन गॅदर करूंक सुरू करतात काले म्हणी वचून बाय करचें या मेडिसीन आनी पुरा आतां आमच्या घरान आनी पुरा आमच्या गांवांत इंडियान स्पेशली फार्मसी रेस्ट्रिक्शन्स नात स्लिपींग पिल्स आनी पुरा कोणाक वचून काण घेत 2 पिल कोणी दितात कोणाक ते 2 पिल्ल म्हळ्यार म्हज्या अम्माक 2 पिल न्ही 2 पिल कांय जायना सो फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन आसतना 2 पिल दिता न्हिदेच्यो गुळयो जाय म्हज्या मांयक म्हज्या अम्माक म्हण सांगून हाडल्यार मागीर आनेक फार्मसीक वचून आनी 2 आनेक फार्मसीक वचून 2 तशें 12 स्लिपींग पिल्स मस्त पोटेंट 2 पिल्स आनी कांय करूंक जायना सो आमच्या गांवांत रिस्ट्रिक्शन ना तशें मीन्स आर इजिली अवेलेबल सगळ्यांच्या घरांनी एक बांय आसा आतां ही पेस्टिसायड आनी रुरल एरियांत मस्त जाणां इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड गाद्याक मारचें वोकात तोटाक मारचें वोकात क्रिमिनाशकां तें पुरा मस्त पोटेंट सो एक बॉटल अर्दी बॉटल पियेल्यार सादारण मनशाक तक्षण हॉस्पिटलाक वचून स्टमक वॉश दिवंक जायना जाल्यार जीवच वता सो सदांच रुरल एरियांत आतां फ्लॅटांनी आनी पुरा तितलें इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड मेळना बट गादो आसल्यान तोट आसल्यान ते एकच मीन्स आर इजिली अवेलेबल शेतां काम करतल्यांका ऑर्गेनिक फॉस्फरस आनी कितले मेळटात झाडां घालच्या वोकात मस्त क्वॉन्टिटी आसता सो ते इजी एक्सेस खंय मतीक बेजार जाल्ले जाल्यार तें आसा म्हण सांगून म्हाका एक मीन्स आसा और घरा कडेन बांय आसा आनी सदां वतू हँगींग करतात आजकाल पुरा फॅन येवंक मस्त उबार वयर आसनात आनी सारी जायजे दोरी जायजे कांय नाका एक चुडीदार शॉल पावता सिंथेटीक जाल्यार तो आनीक बरो कॉटन जाल्यार इल्लो पिंता सो देर आर अ लॉट ऑफ मिन्स अवेलेबल अरावंड अस सो आमी कशें आमचें घर फूल प्रूफ करचें पण जायना आतां देर इज अ न्यू सिलींग फॅन्स अवेलेबल काले वेट पडल्यान सगळो फॅन सकयल येता बट दोज आर एक्सपेन्सीव दॅट इज न्यू इनोवेशन सो ते एक आमी करीत पूण ओरिजिनल मिन्स आमी कशें आडावचे कितले किचन वयर सकून उरता सकल बाल्कनी सकून उडचे त्या पुरो प्रिव्हेंट करूंक करेक्ट तोटांत तळे आसा घेरे आसात दर्यो आसा तेणे लागीं न्हंयो आसात स्पेशली रेनी सिजनांत वॉटर इज द सोर्स ऑफ सुसायड स्पेशली इन कंट्रीज लायक इंडिया आमच्या भारतांत तशें मस्त जाण वॉर्निंग सायन्स म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी पळोवंक मेळटा सदांय आसलें बरें दिसना तितकेशे खंयच्याय लोकांत आसलें बरें दिसता इल्लेशे बेजार आसलें बरें दिसता त्या वेळार आमी तांचे कडेन इसारची गरज सो घरच्यांनी नोटीस करीजे स्कुलान जाल्यार टिचरांनी नोटीस करीजे बेस्ट फ्रेंड्सांनी नोटीस करीजे आमी म्हळ्यार एक गेट किपर ट्रेनींग म्हण करता स्टुडंट्सांक बिकॉज बेजार जाल्ले जाल्यार हांवें फस्ट सांगचें म्हजें सर्शीन बसयल्यार आनी एकल्या स्टुडंटा कडेन स्कूल कावन्सिलराक सोदून वचना पेरंट्सा कडेन आमी तितले ओपन नात टिचरा कडेन तितले टायम ना टिचराक आमी ओपन नात थोडी टिचरां दे आर डिफरंट ब्रीड ऑल टुगेदर दे आर एबल टू कॅच इमिडियटली बट फस्ट आमी शेअर करचें आय एम नॉट हॅविंग अ गूड डे म्हण शेअर करचें म्हजे सर्शीन बसयल्ल्या कडेन सो ताका इल्लेशें वायट आसल्यार काल्याक कशें म्हणटाय म्हण सांग तशें सुसायड अटेम्प्ट आमी रावोंक जाता तांकां ट्रेनींग दिल्यार सो एवरीबडी हॅज टू बी एवरीबडी एल्स इज गेट किपर
तशी वॉर्निंग सायन्स मेळटा म्हूण म्हणजे तुमी फुडवायची तेन्ना तुमी पळोव येता मग आतां तशें आसतना एक इन्स्टंटली मर्त म्हण जाल्यार तत्काल वचून एक कोणें मर्त म्हण जाल्यार तो हांव लेखता हे कसले सायन्स दिना म्हण वॉर्निंग्स वय तातूंच दांत 2 जण दिनात. सो 10 out of 10 दोगा जाणांचे कांय वॉर्निंग आसना. सडन एवरीबडी इज सरप्रायज्ड. तशी चिंतालो म्हणून गोत्तुना. सडन वचून केल्याच मागीर केल्या उपरांत कळटा. तसं जेन्ना कशें आमी तांकां दोगा जाणांक आमकां आडावंक मस्त कश्ट. दोज इम्पल्सिव सुसायड जाल्यार वस्तू आडावंक कश्ट. बट ते एक टेम्परमेंट आसता. पीपल हू आर व्हेरी इम्पल्सिव तांकां राग वेगळी येता, बेजार वेगळी जाता, मस्त सूक्ष्म. काले इल्लें पेद्दा म्हणल्यार ताका राग येता, नाजाल्यार तूं कितेंय म्हळ्यार तांकां राग येना. न्ही आनी हांव कसं म्हळ्यार असले इम्पल्सीव जावन सुसायड करचे चिकित्सान बोधन तशें चेडवाना म्हणून म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ IQ चड आशिल्ले मनशाना म्हणून हांव लेखचें न्ही. IQ चड आसलें पण सांगूंक जायना, पूण ते इमिडियटली एक इम्पल्सिवली डिसायड करतात आनी दे कॅरी आउट दी एक्ट. सो चड चिंतूंक वचना त्या विशयान. प्लॅनिंग आनी पुरो कांय ना, पूण स्ट्रॉंग ते फिलींग. आतां मस्तपटी आमकां आयकूंक मेळटा एअरपोर्टाक येतात, भायर पयल्या गांवाक येता म्हूण सांगून मागीर द पर्सन डजंट गेट ऑन टू द फ्लायट, बाय बाय म्हूण सांगून पुरो घरा येतात. पर्सन गोज टू जम्प इन टू द रिवर. आमकां खबरच ना. जशें चिंतालो म्हणून कळना. तांणी लेखला तो भायर चमकला म्हण मरून जाता. सो कित्याक कांय न्यूज ना म्हण सांगून मागीर सोदतना मागीर कळटा, मागीर येता. तशें थोडे फावटी प्लॅन्ड एक्ट, थोडे फावटी घरा मस्त प्रॉब्लेम आसतात, तें पुरा तांकां फूड करचें कशें कशें फेस करचें म्हण कळना. त्या वेळार हाचें धांवूंक NC एक उपाय म्हण सांगून. कितेंय जालें आतां बँकांत पयशे इल्लेशे तेणे येणें जाता, गोलमाल केलें, फाल्यां सकाळीं म्हजें नांव पाड जाता. हांवें पयशे पुरा FD दुसऱ्या लोकांचे FD पुरा म्हज्या नांवार केला. ऑलरेडी हांवें तांतले 75% करसून जाला, फाटीं दिवंक नात. आतां बँकाक खबर कळल्या म्हजें काम चलता, म्हजें नांव येता, म्हज्या फॅमिलीक पुरा इन्सल्ट जाता म्हूण. थोडी फावटी एंटायर फॅमिली दे किल अदर फॅमिली मेंबर्स बिकॉज अदरवायज तांकां कश्ट. सो ती ना दिसाय सेम तांकां सोसूंक जायना. केल्लें करून जाला, आतां कशें हांवें हें करचें. देखून भुरग्यांक बायलेक मारन मागीर तो बँक एम्प्लॉई ऑल्सो. सो थोडे फावटी तांतूय शिरकाता ते. थोडे फावटी खालीच गॅम्बलिंग आनी पुरो जाता, एडिक्शन आसा तें. नॉट जस्ट अल्कोहॉल आनी ड्रग्स, मादक द्रव्य मात न्ही. पुरा सांगली ना तांतूल त्या पोरा आमी टीव्हीर फिल्मांत आनी पळोवन आसताची. म्हळ्यार सगळी फॅमिलीन एकपंत मारचे, नातल्यार खंय वता म्हूण सांगचे आनी मरचे. हे पुरा आनी इवन चेडवांय तशेंची. उणी मार्क मेळ्ळी म्हणजे पेपरार येता, वर्स येता. उणी मार्क मेळ्ळें फेल जालें, SSLC फेल जालें, मग म्हणलें सुसायड केलें. तशीच एक रुरल एरिया पळयल्यार, एक ग्रामांतर प्रदेशांत पळयल्यार आमी थंय अनेक कसं सुसायड करता म्हळ्यार एक जस्ट एक दुसऱ्याला एक अटेन्शन घेवची खातीर एक करताची अटेन्शन सिकींग आहे. पण तांगेले उद्देश मरची नाही, जाल्यार सकड येवन तिका केअर करताची असं आत्महत्या मस्त कॉमन आसती आसा. स्पेशली टीनेजर्स तसंच येता म्हळ्यार एक्चुली. म्हळ्यार आतां हांव उलयल्यार म्हाका आयकोनचे कोणी नात, म्हजी मनोस्थिती समजूनचे कोणी नात, म्हाका हांवें जाय जाल्लें कांय मेळना, म्हाका हेल्प ना. देखून सुसायड अटेम्प्ट बिकम्स अ क्राय फॉर हेल्प. सो हांव अटेम्प्ट केल्या उपरांत मागीर म्हाका डॉक्टरा कडेन व्हरतात, म्हजे कडेन उलयतात, घरची म्हजे कडेन बरेंकान उलयतात, पेरंट्स म्हाका अंडरस्टँड करतात, स्कुलान म्हाका चड अटेन्शन मेळटा. थोडे फावटी तशेंय जाता, कित्याक म्हळ्यार हांव अशें करना जाल्यार आतांची भुरगीं तशीं न्ही. आतांची भुरगीं सांगतात आय फील सॅड, आय एम नॉट इन अ मूड टुडे, आय हॅव नॉट स्लेप्ट इन 3 days. ते परत सांगतात 3 दिसता न्हिदूं ना, हांव कांय म्हण गोत्तुना. ते जाल्यार तांकां इल्लें टेन्शन दिवंक जाता. सो रुरल एरियान जाल्यार बरें तें परत सांगूंक आनी तें आयकूंक आनी समजोवंक पेरंट्सा कडेन टायम ना, टिचरा कडेन टायम ना, फ्रेंड्स तर तांचे इतल्याक आसतात. सो कांय म्हणी केल्यार मात्र म्हाका मागीर डॉक्टरा कडेन आपण व्हरतात म्हणजे. वय त्याची त्या हांव पेपरार वाचून म्हाका गोत्तू कसं म्हळ्यार तांणी अशीच न्हू तशी कांय पड बायन तोडची काही आनी तांकां हेल्प काण घेवचें म्हळ्यार तेन्ना जन सकट तांकां केअर करताची.
तसं नाही की टेन्शन सिकिंग ना त्या बाब म्हणून ती गेल्या चड हे करता माय दाखयता आनी प्रभू सांगून तशीच त्या आत्महत्या विशयारी मस्त सत्य आनी मिथ्य आसाची ताजे आमगेलें एक लिस्ट आसा त्या पळया आमी आतां पयलीं मेल प्रश्न कसो म्हणटा तो एक म्हाका तथ्य की मिथ्य गोत्ता तें तुमी सांगता दादल्या मनशान चड आत्महत्या करचें म्हणून हे वैजी न्हय हें वय कित्याक म्हळ्यार दादले मनीस चड लिथल मेथड्स वापरतात यूज करतात बायल मनशां सदां तूं म्हजो मोग करना हांव बांयन दवरता म्हण सांगून पयलें एनावन्स करतात थोडे फावटी सांगून वतात आनी तांणी एटेम्प्ट करचे मेथड्स तितकेशे मायल्ड मेथड्स सो तितले लिथल न्हय दादले मनीस तितकेशे स्ट्रॉंग आसात सो दे आर मोर दॅट्स वाय दे आर सक्सेसफूल आयडिया चड आसा म्हणून आयडिया चड म्हण न्हय ना सुसायडल आयडिएशन इज मोर अमंग वुमेन सुसायड अटेम्प्ट्स आर मोर अमंग वुमेन पण बायल मनशां एटेम्प्ट करतना कोणी म्हणी घरा असतात या तशेंच करची न्हय एका कितें रेश वय वय आनी ते केशे बेन दिसता गन काडून शूट करूंक ते केशे बायल मनशान बेन दिसता दादल्या मनशान तें बेना आतां आमी पुलीस डिपार्टमेंटान पळयतात तांचे कडेन गन्स आसात मोस्ट ऑफ सुसायड्स स्पेशली पुलीस डिपार्टमेंटांत बिकॉज ऑफ गन शॉट वोंड तांचे कडेन रेडी मिन्स आसा 100% सक्सेसफूल कालय चड उणें जालें शूट केलें थोडे फावटी आनीक लागीं शूट करतात तांकांय शूट करतात सो बायल मनशां तशें गन काडून शूट करचें तें केशें उणें मागीर फॅनाक बांदून वयर सटना पांय कंपतात इल्लेशें स्टूल गटा गिनांगी तें पुरो इल्लेशें चिंता ना सो दे यूज सम मायल्डर ऑर वॉट टू से नॉन लिथल म्हणटा जीव काडचे तोले न्हय तितकेशें आतां फिनायल एक कप फिनायल पियेल्यार कोणी मोराना सो एक कप फिनायल पियेता बेजार जालें पूण एक कप फिनायल मागीर पोटान ओकूंक जाता आनी मागीर हॉस्पिटला वरी जेव उलपता मागीर कांय स्पायसी फूड खावंक जायना थोडे दीस पूण आनीक ताचे बदला आनीकालय एक कप पियेल्यार तें तशें सो तें एक डिफरन्स एटेम्प्ट्सांत बायल मनशां चड करतात बट सुसायडल डेथ्स आर मोर कॉमन अमंग मेन अशी अनेक असं दोज टॉक अबाउट सुसायड नेवर डू इट म्हळ्यार सुसायडा विशयी कोण उलयतगी तांणी करनाची म्हणून ना हे येवच मात्र म्हण सांगून हें चूक कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी एटेन्शन सिकींग आसता थोडे फावटी वी कॉल इट हिस्ट्रियोनीक पर्सनॅलिटी म्हणटा हिस्ट्रियोनीक म्हळ्यार वेरी ड्रामॅटीक हांव तशें करता हांव मोडटा हांव बांयन तोडटा तूं म्हाका तशें करना जाल्यार म्हाका सायकल काडून दिना जाल्यार हांव धांवता सो केदाळे थ्रेटन करनच आसतात केदाळे थ्रेटन करता कांय करना म्हण सांगून ओगोत रावंक जायना एक दीस करूंक पुरो सो एवरी वॉर्निंग सायन एवरी टायम समबडी मेन्शन्स आमी तांकां एटेन्शन दिवची गरज आसा तें आमी सिरियसली काडून घेवचें तो करना म्हणून सांगूंक जायना सो एक पटी करूंक पुरो वय मस्त पटी ना हें सत्य न्हय कित्याक मस्त पटी भुरग्यांक केशे राग येतना ती ब्लेड काडून कट करतात कोणायचो राग येयलो आनेकल्याचेर राग करूंक जायना पेरंट्साचेर करूंक जायना टिचराचेर राग करूंक जायना देखून तांकां ते ब्लेड काडून कट करून इल्लेशें ब्लड लेटींग करतात सो ही संवय जाता मागीर थोडे फावटी तिके डीप गेले जाल्यार मागीर दोकेन बॉम्ब मारचिता वेळेस वय मागीर ना ते केशें डीप कट केलें जाल्यार कटकन ना मागीर ते केशें डीप गेल्यार ती मेन आर्टरी कट जाल्यार मागीर दॅट कूड बी डेथ सो आमकां सिरियसली हर एक क्राय फॉर हेल्प हॅज टू बी अटेंडेड नेक्स्ट आसा सुसायड अटेम्प्ट इज अ क्राय फॉर हेल्प म्हणून वय तरी सहाय कर ही म्हूण सांगून तें रडचें म्हळ्यार तशें आपोवचें वय कित्याक म्हळ्यार आमकां अशें सांगूंक जायना सो थ्रू आवर बिहेवियर आमच्या बिहेवियरा द्वारे आमी दाखोवचें तशी वेन अ स्टुडंट टॉक्स अबाउट डायींग ही ऑर शी शूड बी डिस्ट्रॅक्टेड म्हूण म्हळ्यार एक चेडा ना सुसायडा विशीं उलयल्यार तागेर मन आमी दुसरें करता म्हणून दुसरे कडेन करता म्हणून ना ही मिथ्य वय हें सत्य न्हय कित्याक म्हळ्यार इसारेची ताजे कडेन कित्याक अशें भोगता तुका कित्याक म्हणटाय अशें म्हण सांग ते एक असल प्रायड ही येता आसा म्हण निमकां वय कित्याक येता म्हण सांगून आतां एक केस अशी आसली की एक चेरको तांचे लॉकर पुरो एम्प्टी करून असलें पुरो उरल्यांक तांणी दिलें पुरो स्टुडंट्सांक वांटलें सकडी तांचे काणकोण थँक्यू पूण घरा गेले ताणें ताचें लॉकर एम्प्टी केलें पुरो बुक्स बॅगान घाले
आनी एका भुरग्याक ताणें ताचें पेन दिलें. सो पेन काडून गेलो भुरगो, पेन काडूंक रेडी ना. तुझे पुरो वस्तू तुवें सगळ्यांक दिले. कॉइन्स काडून कोण गेलो, कार्ड्स काडून गेलो, आनी कोलो गेम आहलो तो काडून गेले. ओ मात्र एक पेन ताचें फेवरेट पेन ताच्या अंकलान दिलेलें. तो बिलकुल यूज करनातलो. तें मस्त एक्सपेन्सीव पेन ओपन करून सगळ्यांक दाखोवन फाटी टॉप घालून भितर दवरचें लॉकरात. तें पेन ताणें ताच्या क्लासमेटाक दिलें, फ्रेंडाक दिलें. सो फ्रेंड म्हणलो तुवें पुरो केलें, बुक्स पुरो एम्प्टी केलाय, बॅकपॅकान घालाय, कितें गजाल? ना तें कांय ना, तर म्हजें पेन काडून घे, हांव स्कुलाक येना फाल्यांत. हांव कित्याक येनाय? कांय जालें, दुसऱ्या स्कुलाक येताय? ना, दुसऱ्या स्कुलाक येवसाना. हांव फाल्यां म्हाका हें बरें नाका न्ही, स्टॅम्प्सय नाका, कार्ड्सय नाका, कॉइन्सय नाका, हें पेनय नाका. देखून ह्या चेड्यान तूं 5th स्टँडर्ड, तो हाय स्कूल यार कॉलेजीचो स्टुडंट न्ही, 5th स्टँडर्ड भोव सांगा म्हाका कित्या म्हूण सांग, हांव तुजें पेन काडून घेनातलें. ना, हांवें सांगल्यार तुका कांय अर्थ जायना. यू वील नॉट अंडरस्टँड इवन इफ आय टेल यू. सो जस्ट टेक माय पेन, लीव मी अलोन. नो, आय एम नॉट गोइंग टू लीव यू अलोन. सिट डावन. सगळी भुरगीं घरा गेल्यात. स्कुलांत क्लासरुमांत 2 जाण मातात. थंय सांगी जे म्हाका, नातल्यार हांव घरा वचना, तुकाय वचूंक सोडिना. मागीर ताणें सांगलें, सो मंडे डिवोर्स हियरींग, म्हजे पेरंट्स डिवोर्स करतात, हांव एकलोच. मागीर आतां मंडे कोर्ट वील डिसायड तूं कोणाच्या घरा येताय म्हण, खंयचे पेरंट आवडटा तुका रावंक म्हण. मंडे डिसिजन मेळटा, फायनल डिसिजन. मंडे म्हणसर म्हाका रावंक नाका, सो आय वॉन्ट टू die. What do you want to do? I want to jump into the pond on the way home. So this boy calls him, you're a fool. ते हांवें सांगलें तुका म्हजें पेन अर्थ जायना म्हूण. Then this fellow says, at least be happy you have parents. What do you mean? तुम तशें म्हळ्यार कितें? म्हाका आवय ना बापाय ना. ती डिवोर्स घे ना, ती नात. कांय जालें, हांव 6 म्हयने आसतना कार क्रॅशांत I was thrown out. Both of them died on the spot. My grandmother brought me up. So your father will be in a different house, mother will be in a different house. But at least you be happy, you will have parents. I don't have them. My grandmother is my father and my mother and my grandmother. So there, pen can get. Don't be a fool. I want to see you on Monday. So he came back to school on Monday. And he changed his life around, and then he studied psychology, and he's a great writer. His first book he dedicated to this fellow. My book is dedicated to my friend who returned my pen. इमोशनल मस्त. वय तशें आतां सुसायड अटेम्प्ट फॉईल करीत जाल्यार व्हडलें कावन्सिलर गरज ना. All you have to do is keep your eyes and ears open. And understand what is going on. आमच्याच तूं बुडोवन गेलें जाल्यार भायर कितें घडटा तें आमकां कळना. दुसऱ्या सहाय करूं जाय. वय वी हॅव टू नोटीस. आतां क्लासमेट्स नोटीस, हाय वॉट हॅपन, तूं तुज्या आज यू आर नॉट युअर युज्युअल सेल्फ टुडे. तितल्यानच पावता, कितें जालें, कम सिट विल टॉक. हांव पुरो सॉल्व करता म्हूण सांगूंक जायना. नाही, आतां एक फ्रेंडान इतली पुरो करूं साध्यच म्हणटा. एक टीचरान वस्त पात्र आसा म्हणून लेखता, म्हण पापीक करूं साध्य आसा. केन्नाय पळयतले जन पळय करेज. तशीच आमगेला नेक्स्ट टाय आसा, मेल्स किल देमसेल्स मोर ऑफन दॅन विमेन. ते आमी ऑलरेडी डिस्कस केले. सुसायड इज अ कॉवर्डली ऍक्ट. कसं म्हणटा तुमी? सुसायड कॉवर्डली ऍक्ट म्हणूंक जायना. कॉवर्डली कोंकणींत कितें म्हणटात? कॉवर्डाक अधीर के धैर्य वय धैर्य ना ऍक्ट. वय जिणेंत धांवचें म्हण. पूण सुसायड करच्या मनशांची मनोस्थिती कशी आसता, तांच्या मोतींत कितले पेन आसा तें आमकां कळार. सो कॉवर्डली म्हणूंक जायना. तें थोडे पटी सगळे 5 लिटर कॅन चिमणे तेल आंगार घालून एक काडी पेटयतना कितले पेन आसा. सो भितरले पेन भायल्या पेनाक कंपेर केल्यार चड आसा. सो कॉवर्डली म्हणूंक जायना. सादारणाचें तशें बरोबर जायना. सुसायड करीत जाल्यार मस्त धैर्य जाय. सो तें अधैर्य म्हणूंक जायना. ओके, नेक्स्ट वन. Those who kill themselves are mentally ill.
म्हळ्यार कोण प्रमरतागी तांकां मानसीक जावन समस्या आसा मग सगळ्यांक म्हणूंक जायना. थोड्यांक डिप्रेशन आसा जावं पुरो, स्किझोफ्रेनिया आसा, तांकां वॉयसीस आयकतात. थोड्यांक अल्कोहॉल ड्रग्सांची संवय जाल्या त्या विशयान जावं पुरो. पूण सगळ्यांक नॉट एवरीबडी इज मेंटली इल. सगळ्यांक मानसीक रोग आसा म्हणूंक जायना. सुसायड इज एन इंडिविज्युअल चॉयस, इट्स नन ऑफ माय बिझनेस. म्हळ्यार सुसायड म्हळ्यार एक वैयक्तीक जाल्यार एक आयको आमी म्हाका कांय करूं जाना तांतूं ताणें केल्यार करो तशी तशें म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार दॅट्स वाय सुसायड इज अ पब्लीक हेल्थ क्रायसीस. इंडिविज्युअल एक्ट म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तांणी डिसायड करतात जावं पुरो, बट कारण दुसरी आसात. समटायम्स सोसायटी इज partially responsible, family is responsible. आमी सगळ्यांनी वट्ट म्हणल्यार मात्र सुसायड प्रिव्हेंशन करूंक जाता. ते ताचो जीव तो काडटा म्हाका कितें म्हण सांगून हांव सांगलें जाल्यार मागीर आमकां कांय करूंक जायना. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ ईच अदर. सो दॅट इज वाय प्रिव्हेंशन इज पॉसिबल. नाजाल्यार तांचो जीव न्ही ती काडून दिता तशें करूंक जायना. तशें तुमी सांगलें अल्कोहॉल आनी ड्रग यूज म्हणून ते आसल्यार म्हळ्यार मद्यपान आनीक यश पुरो ड्रग्सांनी पुरो घेतिल्ले मनशां मादक व्यसन आशिल्ल्या मनशांक हे आत्महत्या चेड आसा म्हणून हे ಸ್ವಲ್ಪ कशें म्हणून एग्जाम्पल दिवन सांगता का? चड आसा म्हणून सांगूंक जायना, पूण मादक व्यसनां आशिल्ल्यांक तेंचें डिप्रेशनूय चड आसता. तांचे वयर तांकां कंट्रोल ना. हांव हें पिवनूच येता, तांकां एक थोडे फावटी डिप्रेशन, तांकां इंट्रस्ट ना, देखून तांचे मादक द्रव्य काडूंक सुरू करूंक पुरो. दे फील एम्प्टी इनसायड. टू फील इट अप दे ड्रिंक. सो वेन दे ड्रिंक दे फील अ लिटल बेटर. सो तशेंय जावंक पुरो. इल्लेशें पियेतना खुशी जाता. सो इल्ल्या वेळान ती खुशी चलता. आफ्टर 10 minutes दे फील बॅड. देखून आनीक पियेतात, मागीर आनीक पियेतात. सो दे बिकम गुलाम जातात ते मादक द्रव्यांक आनी पिवण्याक. गुलाम जाल्ल्या व्यक्तीक इल्लेशें मागीर ताचे वयरच ताका इंट्रस्ट उणी जाता. ताचे वयरच ताका एक ताचार म्हजी लायफ आय कॅनॉट कंट्रोल माय ड्रिंकींग, आय कॅनॉट कंट्रोल माय ड्रग हॅबीट, आय हॅव लॉस्ट कंट्रोल ओवर माय सेल्फ. सो डेथ इज बेटर. सो त्या वेळार थोडे फावटी तांकां दे आर प्रोन फॉर सुसायड. पुरो जाण करतात म्हणूंक जायना, जेन्ना तांकां चड बट तांचे थंय वयली रिस्क चड आसा. तशी आमी आतां स्लायड आसा ह्या कसं म्हणून सांगया सुसायडल कंटिन्यूम. इट बिगिन्स विथ एन आयडिया. वय म्हळ्यार पयले एकच आयडिया येता, जेवचें बरें न्ही मेल्यार बरें म्हण सांग. ताचे मागीर इल्लेशें चड जाता ती आयडिया, चड फ्रिक्वेंट जाता. थोडे फावटी 6 म्हयन्याक फावटी कांय जाल्ल्या वेळार मरचें बरें म्हण एक एक 15 मनशां दिसता चिके चड काम असली कोडले हे इतली काम करचें बदला मरचें लायक आशिल्लें म्हणून म्हणटाची. करेक्ट. ते अशी सांगचें एक्चुअली सिरियसली सांगचें न्ही तें अशी एक तोंडुतरां सांगचें. वय फायनान्शियल प्रॉब्लेम इल्ले चड येता मेल्यार बरें म्हण सांग. जियो नजो आसलें, वाचून नजो आसलें, हांव जल्म नजो आसलें म्हण सांग. त्या मागीर फ्रिक्वेंसी चड जाता, फ्रिक्वेंसी चड जाता. तत्वगुण येता त्या मनांत थॉट. वय मागीर थॉट तितलो चड जाता की जाल्यार त्याच विशयान चिन्नां येतात. थिंकींग अबाउट डेथ, खंयच्या काळें केल्यार हांवें बरें म्हण, कशें केल्यार मोरी येता. सो हे थॉट्स अबाउट डेथ, डायींग, त्याच विशयान वाचचें, त्याच विशयान करचें, ते मागीर मुखार येतना देन इट प्लॅन जाता. कशें अशी केल्यार बरोंक जाता म्हण, हांवें कितें करी येता म्हण. देन दे स्टार्ट गेटींग ऑल द थिंग्स टुगेदर. ते प्लॅन इम्प्लिमेंट करीचे जाल्यार म्हाका कितें जाय, रोप, शॉल, मेडिसीन, ओवर द कावंटर मेडिसीन, पेस्टिसायड, क्रिमिनल नाशक काल कितें करी येता म्हण. सो ते प्लॅन केदळा करचें म्हण. दे ऑल्सो डू दॅट. ह्या दिसा केल्यार घरा कोणी आसना, कोणी रेस्क्यू करनात म्हाका. सो थर्सडे घरा कोणी आसना. आफ्टरनून केल्यार बरें. मिडनायट सकाळीं न्हिदतात. सरावंड सुसायड अटेम्प्ट्स जावचे बिटवीन 1 AM and 3 AM. ते जाणां घरची पुराय 2 आसतात. लागीं नेबर्स कोणायकी आयकना. वय कोणायकी आयकना, कोणायकी कळना. हांवें कालें केल्यार कोणी उठोनात, सकाळीं न्हिदून आसतात. सो त्या टायमार म्हाका कोणी रेस्क्यू करनात म्हण तांकां एक भोगता. सो नेक्स्ट बिकम्स अटेम्प्ट. अशें प्लॅन करन मागीर हांव करचें कंप्लीट. थोडे फावटी सक्सेस,
plan attempt is successful, थोडेपटी it becomes just an attempt. आता प्लॅनिंग आशिल्लें आमी ते एक आत्महत्या कर नाशिल्लो पोवपा जाल्यार या प्रिवेंट करपा जाल्यार कसो उपाय आसा? एक सगळ्यांच्या आतां कोणी हांव मोरचे म्हणटा तांकां इल्लें आयकाचें, जस्ट लिसनिंग. तांकां कावन्सिलींग पुरो गरज ना आनी तांगेलें दुख्ख आयकुचें मात तितलेंच पावता. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं तांकां मोरणाची चिंतना और सुसायड करचे आत्महत्येची चिंतना आयल्यार दनपरां आनी सांजेरी येतात म्हण सांगूंक जायना. पूण सकाळीं म्हाका इल्लेशें चड त्या वेळार म्हाका कोणी उलोवंक मेळल्यार आयकूंक मेळल्यार तेन्ना तें कितलें बरें जाता. मागीर कितें जाता म्हण सांगल्यार आनी मुखार येतना थोडे पाटी कसले चेंजीस तांचे तें आसतात जाल्यार इंट्रस्ट ना, न्हीद सोमा पडना, राती न्हिदना, कांय जाला, जेवणें केलां, वेट लॉस आसा, मस्तू कितलें केल्यार ना. थोडे पाटी मस्तू खातात ते कालें पुरो जंक फूड चड खातात. सो थोडे पाटी वेट गेन जाता, थोडे पाटी वेट लॉस जाता. सो थोडे पाटी एक्टिविटींत आनी कांय इंट्रस्ट ना, ते आमी ती कशें पळोवंका, तांकां इल्लेशें आयकोंका. आनी सुसायड मरचें बरें म्हणटाना तशें उलयनाका, तशें उलोवन जो तें प्रकार म्हण तशें म्हणजे न्ही. पेरेंट्स जो कोण कसले कोणी सुसायडाचे विशीं उलयलें तशें उलोवंक म्हाका सांगता शिवाय पूण कित्याक उलयलें सांगना आमकां सगळें की बे आतां आमी परतून विचारल्यार तांकां आनी की आयडिया तांच्या मतीन घाल्ले बरी जाता, तांकां आनी की प्रोत्साहन दिल्ले बरी जाता. एक मिनीट प्रश्न आशिल्ले अशी म्हळ्यार एक आत्महत्या विशीं उलयल्यार एक मनशा लेगीत तांकां आमी एक नवे नवेची उपाय दिले आयडिया दिले अशी जत्ता म्हण बदली ना. कित्याक म्हळ्यार तें आमचें बेमात. इट इज अ मिथ आनी इट इज आर वॉट काय म्हणजे आमची मनस्थिती. आमी अशें विचारल्यार डायरेक्ट विचारल्यार तांकां आयडिया दिल्ले बरी जाता म्हण. देखूनच जाता आमचे इवन आतां इस्कलांनी आनी स्कुलांनी प्रोग्राम करतना सर हांव स्कूल मॅनेजमेंट सांगता आमच्या स्कुलांत सुसायड प्रॉब्लेम ना. सो तुमी येवन तांच्या मतीन कितें कितें घालचें नाका. सो आमकां एनकरेज करिना, आमकां डिस्करेज करतात. मागीर एक 2 म्हयन्यांनी आमकां न्यूज पेपरार वाचूंक मेळटा तांच्याच स्कुलांत एक सुसायड जाल्या. ताचे मागीर हें करचें बदला पयलेंच केलें जाल्यार थोडे पाटी टिचरांय तशेंच आमच्या स्कुलान ना त्या विशयान उलोवन जो म्हण कोणी एकल्यान सुसायडा विशयान उलयल्यार त्या विशयान पुरो उलोवंक ताच्या बदला तांचे कडेन सुसायड म्हळ्यार कांय कित्याक कशें करता त्या विशयान बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू एज्युकेट द एंटायर क्लास अबाउट सुसायड. वय त्याची एक स्कुलान तूं एक शाळेन तूं एक सुसायडाचे एक अवेरनेस कसले प्रोग्राम करचे कितली गरज आसा म्हण दिसता तुमकां? मस्तू गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार स्पेशली आज काल आतां आमचे टिनेजर्स मोबायल एडिक्शन एक नंबर 1 प्रॉब्लेम जाला. फेसबूक, इंटरनेट, ट्विटर आनी कितें जाला. मागीर मस्तू आमचे भुरगीं गेमिंगांत आसात. आतां मस्त चॅलेंजींग गेम जात अशें करीजे तशें करीजे पबजी आनी पुरो मस्त वय आयल्या आतां गेला बॅन केला पूण नवे नवे गेम मोमो चॅलेंजान तशें वयर सकयल उड्यांची लोकांक कितें जाता भुरग्यांक कितें जाता एक चॅलेंज हांव करून दाखयता म्हजे जाता म्हण पयलें पुरो हिरोज आयजे जाल्यार कालेपणी करीजे करीजे बरें काम करीजे कॉम्पिटिशनांत पार्ट घेजे सिंग करीजे डान्स करीजे ड्रामा करीजे स्पोर्ट्सांत वचचे. आतां अर्ली चॅलेंजीस भुरग्यांक रॉंगली वी आर गायडींग देम आनी तांकां कितें जाता बेसिकली चॅलेंजाक कोणें येचें म्हळ्यार कोणाक ते कशें सेल्फ एस्टीम लो आसा तांचे वयर तांचो अभिप्राय स्व अभिप्राय ते कशें लो आसा. हांव बरें ना, हांव बरो ना, शिकूंक हुशार ना, स्पोर्ट्सांत हुशार ना. तरल्यांक हे इल्लें चॅलेंज जाता तूं इल्लेशें हांव करून दाखयता जेता म्हूण ताका बरम जाता. वय हें पुरो करूंक जायना म्हाका बरें कांय करूंक जायना एटलिस्ट हें चॅलेंज एक्सेप्ट करन हांव ही चेडो म्हूण दाखयता म्हण म्हजो जाता म्हाका ताकत आसा म्हूण दाखयता म्हण. सो ते एकदां आतां ती कशें चड जाला ते चॅलेंजींग गेम्स येतात. वय तशी त्या गेम्सांत तूं पॉयंट्स कोण मेळटा 5000 कॉयन्स मेळ्ळे 10,000 कॉयन्स मेळ्ळे एक्चुली ताका वॅल्यू कांय नातल्या रे
ते चेडवांक ते व्हड अशें दिसता तुका ना कितले कॉयन्स जिल्ले विदाला कितले ते डिस्कस करचे चेडवांक वय इवन आतां फेसबुक फॉर एग्जाम्पल और व्हॉट्सॅपार थोडी तांचे प्रोफायल पिक्चर 7 पटी दिसाक चेंज करतात हे कित्याक करतात वस्तू पिक्चर आन म्हूण घालचे न्हय दे फील एम्प्टी इनसायड सो वेन समबडी सेज तुजे प्रोफायल पिक्चर पळयलें बरें जालें म्हणटा 1000 लायक्स सो आय स्टार्ट लायकिंग माय सेल्फ बिकॉज 1000 थम्स अप मेळ्ळे म्हाका बट इट्स ऑल टेम्पररी सो फेसबुकार कितले लायक्स मेळ्ळे कितले थंब डावन मेळ्ळे कितले लायफ इज नॉट डिपेंडंट ऑन दॅट पूण टीनेजांत इवन फॉर कॉलेज स्टुडंट्स दॅट मॅटर्स अ लॉट वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट what I think about me is not very important but what other people's image about me so ye likes they are very important because I don't like myself so when I get 1000 likes I feel good tomorrow I feel bad again so I want एक post करता so profile picture change करनच रावचे हांव तुजे profile picture बरें आसा इतले लायक मेळ्ळे or काले statement घालें काले picture घालें so they are into that so at the media social media wrongly they are stimulating the minds no is the right अशी पुरापणे एक मनीस सोशल मिडियान इतली नमनेच पुरा ऍक्टिव्ह आसून अशी पुरा तुम्ही सांगितलं अशी केल्यार तांगे वयर एक वॉच दवरका म्हणल्यार की म्हणाली इट्स बेटर टू ऑब्जर्व तसंच कसले पोस्टिंग्स आनी पुरा आतां इवन भुरग्यांनी फेसबुक मेंबर जाल्यार दे हॅव टू ऍड पेरेंट्स टू देयर फेसबुक अकाउंट So at least you are aware. Mustuputi, that is one of the warning signs. Ada, Facebook are post karta. This is my last week. Goodbye life mona. So immediately parent has to catch that. Or friends. What do you mean? She WhatsApp status एक घाण बरतले हा डिप्रेसिंग थॉट्स पुरा असतना त्या पुरा घाण न्हू लाईफ इज मिनिंगलेस तशें घाण सो आत्मकेलन आसाची तशें ईमेल घालतात पोस्ट करतात ते जाल्यार इमिडिएटली ते पोस्ट वाचल्याने ते सकडी करतात म्हण ओगोत रावंक जायना आज कित्याक हा ते विचारू फोन कोणी कसं अशी घाला वचून लोकांक तशी घालून तांचे सामका इत्याद कळका आनी तशें पोस्ट करतना अनेक लागीं तशेंच भोगता आय टू फील लायफ इज युजलेस सो दोगांय जाणांक दॅट इज अनदर सुसायड कंटेजियन तशीची हांगा हॉस्टेलान ते तशें जाता पण हांव आयकलां पण एकल्यान कोणी सुसायड केली कुडले आनेकल्याक हांव त्याच परिस्थितीन तस हांव तशीच करची नायक म्हणले करेक्ट ताका आमी क्लस्टर सुसायड म्हणटात सुसायडल क्लस्टर्स एकाच हॉस्टेलान 4 सुसायड इन 1 month थोडे पटी दे पेर अप टुगेदर म्हाका तशें आतां मोग करतना लवर्स पळय हांव आनी तूं दोगांयकी आमकां वर्ल्ड एग्जाम सोडिनात सो दोगांय आमी अशें करया म्हण सांग सो फिल्मां ती दाखयतात एक दुजी केली आनी तो आनी पुरो फिल्म पळय फिल्मां ती मॅसेज मेळटा सोशल मिडिया हॅज अ बिगेस्ट इन्फ्लुएन्स ऑन स्पेशली यंग मायंड्स टीनेजर्स आनी कॉलेज स्टुडंट्स ऑल्सो सो तांकां तुमी कॉलेज स्टुडंट्स म्हणटा म्हाका उडगास येता एक प्रोफेशनल कॉलेजांत एक एंटी सुसायड सेल करचे कितले अगत्यस हर एका कॉलेजीन एंटी सुसायड सेल करची गरज आसा रुरल एज वेल एज अर्बन मोस्ट इम्पॉर्टंट तांकां मेंटल हेल्थ कावन्सिलर अपॉयंट करचे आतां थोडे पटी कितें जाता स्कूलांनी कावन्सिलर आसात बट एक कावन्सिलर 4-5 स्कुलाक येता मंडे ह्या स्कूल ट्यूजडे त्या स्कुलाक सो अंटील टुडे वी हॅव नॉट रियली अचीव्ड दॅट वे ताचें इम्पॉर्टन्स कितें कावन्सिलिंगाचें मेंटल हेल्थ सर्विसीस इन स्कूल्स ऑन कॅम्पस तें आमकां आजून गोतूना मागीर आमी ज्यो गेल्या उपरांत तशें करिये ते आनी अशें करिये आनी ऑन रेकॉर्ड आसता एक कावन्सिलर आसता मात्र ती गेले उपयोग कितली जाणांक केला म्हूण पळय पण तेन्ना करेक्ट कितें म्हळ्यार आतांचे आमचे थोडे स्कुलांनी 4 कावन्सिलर्स गरजात एवरी डे नॉट 1 कावन्सिलर फॉर once a week एक कावन्सिलर फायदो ना सो वी हॅव टू बी प्रोएक्टीव आमी कशें ह्या विशयांत रिएक्टीव एक जाल्या उपरांत मागीर आमी तशें करिये तें आसलें
ताच्या बदला पयलींच कांय केल्यार आतां स्टुडंट्सांक अनावन्स केल्यार आतां सेक्शुअल हॅरासमेंट सेल्स आसात कॉलेजीसांत. वॉट कॉन्स्टिट्यूट हॅरासमेंट म्हळ्यार कितें ते पुरो रजिस्टर आसात अँटी रॅगिंग आनी ते पुरो आतां पब्लीक केला. कोणूय म्हणी तुका अशें केल्यार ह्या नंबराक कॉल करचें. देर इज एन ऑफिस कॅम्पसांत, कावन्सिलर आसा, ऑफिस आसा, यू हॅव टू रिपोर्ट. सेक्शुअल हॅरासमेंट इज नॉट टॉलरेटेड. रॅगिंग इज नॉट टॉलरेटेड. सो ते आमकां इल्लेशें आमी समजोवणी दिवंक आसा. अवेरनेस मस्त गरजेचो. आनी एक आत्तापुडी अँटी रॅगिंग सेल जाने बरोबर आसा. एक टायमारी त्या पर नाशिल्ले कितलींय जन व्हड इंजिनियरींग कॉलेजाचे चेडवान, मेडिकल कॉलेजाचे चेडवान पुरो रॅगिंगा निमित्ताची जीव काडून घेतिल्ले मस्त उदाहरण आमी पळयलेलें आसा. रॅगिंगा वरवीं सुसायडी जाता. Plus mental breakdown also most जाणांक, and they never gain their mental health back. So most pretty intelligent student. So तशीची आनीक एक पोस्ट पार्टम डिप्रेशन म्हण आसा. म्हळ्यार बाळान तरी जेवचे एक डिप्रेशन. ह्या वेळान तूं मस्त जन ह्या बायल मनशांक हांव सुमक एक सुसायड करून घेवया म्हणून दिसता म्हणून आसा. पोस्टपार्टम डिप्रेशन सगळ्या बायल मनशांक डिलिव्हरी जाल्या उपरांत जायना, पूण तांच्या डिलिव्हरी बिफोर डिलिव्हरी तांची मनोस्थिती कशी आसली, बिफोर मॅरेज कशी आसली, मॅरेज लायफ, मॅरिटल लायफ कशें आसा, प्रॉब्लेम्स आसात गी. सो आफ्टर डिलिव्हरी द वुमन इज अ लिटल इमोशनली वल्नरेबल. त्या वेळार तिका डिप्रेशन अटॅक जावचें साध्य आसा. पोस्टपार्टम सायकोसिसूय आसा थोडे पटी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो आमी तांकां अटेन्शन दिना. ब्लड लॉस आनी ऑल दॅट इज रिस्पॉन्सिबल. हॉर्मोनल चेंजीस. सो त्या वेळार भुरग्यांक दूध दिनात, भुरग्यांकी मारूंक घेतात. हे म्हजे भुरगे न्हय म्हणटात. हॉस्पिटलांत एक्सचेंज जालां, दुसरे कोणाचें दिना, म्हजें न्हय, म्हजें बरें दिसना. सो दे आर नॉट विलिंग टू टेक केअर ऑफ द चायल्ड. मागीर मरचें बरें, केदाळे रडचेंच. सो तांकां मागीर वोकात करूंक ही कश्ट, कित्याक म्हळ्यार मेडिसिनार घाल्यार तांकां भुरग्यांक दूध फीड करूंक जायना. सो इंजेक्शनाक मेडिसिनाक घालूंक जायना. सो मस्तू. आनी एक पटी पोस्टपार्टम डिप्रेशन आयल्यार सेकंड डिलिव्हरी वेळारय येवचे चान्स इल्लेशे चड. वय मागीर ते लायफ लॉंग आसता की डिप्रेशन न्ही, त्या पिरियॉडीक मात. 2 बाळां जाल्या उपरांत एक 8 months 6 months आसता. ताच्या मागीर ना. ताच्या मागीर डिलिव्हरी ना जाल्यार पोस्टपार्टम डिप्रेशनय ना. ओन्ली ड्युरींग द पोस्टपार्टम पिरियड ते मात्र. तशी आतां आनीक एक 30-40 वर्स फुडें आमी पळयल्यार एक कोणाले घरकडे कोणें ताका आवयंचो बापायंचो सुसायड करून घेतले. हावस बापसून कोणें सुसायड करून घेतली जाल्यार तसर घराक एक चेंडी दिवच्याक मक्षता आशिल्लीची. म्हळ्यार त्या पुताक त्याची तशीच प्रबुद्धी आसल्यार म्हूण सांगून, म्हळ्यार त्या एक अनुवंशीय जावन त्या तसर मनस्थिती आयल्यार म्हणून हे समगी सुसायड अनुवंशीय रितीन येना. आतां कोणी बापायन सुसायड केल्यार पूत सुसायड करता म्हणून सांगूंक जायना. पूण 2 विशय आसात हांगा. एक प्रोननेस फॉर डिप्रेशन ऑर मेंटल इनस्टेबिलिटी, आनी एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएन्स. आतां म्हाका कांय कश्ट येतना म्हज्या बापायन अशें केल्लें हांवूय करता म्हण सांगून तशें दिसता म्हाका. सो प्लस जेनेटिकली आय एम ऑल्सो वल्नरेबल बिकॉज फादर हॅड डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ दॅट ही डायड. डिप्रेशन आसा देखून सुसायड केलें. सो म्हाकाय डिप्रेशन चान्सेस येवचे. अनुवंशीय रितीन थोडे पटी थोडे नमुन्याचे डिप्रेशन, स्पेशली बायपोलर डिसऑर्डर, तो एका फॅमिलींतावन एका जनरेशनांतावन आनी एका जनरेशनाक येवचे चान्सेस आसा. सो मागीर एनवायरमेंटली आमकां कितें दिसता, तांणी तशें केलें, ताका ग्रँडफादर डीड इट, सो फादर ऑल्सो इज डुईंग इट, मागीर सन ऑल्सो गेट्स कॅन डू इट. तशें म्हळ्यार एक एग्जाम्पल, रोल मॉडेल. सो एनवायरमेंटली ते जेनेटिकली दे आर नॉट प्रोन, बट कलिंग लायफान कश्ट आयले वेळार they did it, so I can also do it. तशी आमगेले एक नेक्स्ट स्लायड आसा, सुसायड असेसमेंट म्हणून. हें कसं न्ही असेसमेंट म्हण सांगल्यार आतां कोणी आमकां सुसायडा विशांत या लायफ म्हाका इंट्रस्ट ना, या कोणी अटेम्प्ट केल्यार ऑर अटेम्प्ट करच्या विशांत प्लॅना विशांत उलयल्यार लायफ बरें न्हय, ह्यो सडन चेंजीस, तांकां कशें असेसमेंट करचें. हाका आमी स्लॅप मेथड म्हणटा. एस म्हळ्यार स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्लॅन.
कितले स्पेसिफीक आसा. हांव थर्सडे आफ्टरनून 3 o'clock अशें करता म्हण. सो हांव तशें म्हळ्यार आय एम मोर लायकली टू डू इट. म्हणल्यार विजिलंट जावप आमी. वय करेक्ट हांव सांगता इतल्या टायमाक इतली डेट ऑन दीस डे ऑफ द वीक. सो आय एम मोर स्पेसिफीक. लेस स्पेसिफीक इज वन ऑफ दीज डेज आय वॉन्ट टू किल माय सेल्फ. एक दीस हांव मरता. खंयचे दीस म्हण गोत्तू कशें म्हण गोत्तू ना. हांव स्पेसिफीक ना. इट इज अ वेग प्लॅन. आय हॅव अ प्लॅन बट इट्स वेग. आज करूंक पुरो आफ्टर 5 years करूंक पुरो. बट स्पेसिफीक म्हळ्यार अर्ल्या दिसा अशें करता. दीस इज द प्लॅन. आय हॅव द मिन्स म्हण सांग तें तशें. सेकंड वन लिथॅलिटी. हाव लिथल इज द प्लॅन. आतां हांव डेटॉल पियेता म्हळ्यार आय नो आय एम नॉट गोइंग टू डाय. अर्दे कप फिनायल पियेता म्हळ्यार आय एम नॉट गोइंग टू डाय. बट अर्दे कप एंडोसल्फान पियेल्यार आय एम गोइंग टू डाय. और दुसरे कडेन DDT और किटनाशक घान गेल्यार हांव मरता म्हणून. शूट केल्यार मरता. उदकांत उडल्यार आतां समरांत उदकांत उडल्यार तें उदकच ना. आय कूड डाय बिकॉज ऑफ इंजुरी. बट उदकांत बुडोवन मरूंक जायना. सो इट इज नॉट रियली अ लिथल प्लॅन. काळें करता म्हळ्यार गोत्तू ना. कोरोना वेळार डोलो दिल्ले म्हजे कडेन 2 डोलो टॅबलेटां और म्हजे कडेन 10 डोलो टॅबलेट आसात. हांव पुरो 10 घान घेता. 10 डोलो टॅबलेट घान गेल्यार मरूंक जायना. सो बट दॅट पर्सन डजंट नो. दॅट इज नॉट अ लिथल प्लॅन. जस्ट अ प्लॅन. But the person is not sure. A means availability of the means. Okata sagi, vera koni mini mentally ill asagi. Ade on psychiatric medications are very potent. Atan gerant cancer aslar. Narcotics, they are on painkillers. They are very, very potent. So da 15 gulio eka punta getla. Eka punta kan gila morta. So lethal means availability means do I have the means available? कालें करता गोत्तू ना. प्लॅन करूं ना. पळयचे अंगडी वचून विचारीचे मागीर दोरी काण घेता हांव. अशें करता तशें करता. तशें केल्यार जाता म्हूण सांगून इट इज नॉट रियली. आय डोंट हॅव द मिन्स अवेलेबल. पुरो म्हज्या हातांत आसा जाल्यार आय एम मोर लायकली टू डू इट. सो दॅट बिकम्स मोर डेंजरस. एंड फायनली प्रॉक्सिमिटी टू हेल्पिंग रिसोर्सीस. कितल्या फास्ट म्हाका हॉस्पिटलाक पावोंक जाता. आतां हांव पुत्तूर आसा जाल्यार पुत्तूर हॉस्पिटलाक येताना इफ आय हॅव इंजेस्टेड समथींग ओवरडोज. मेनी हॉस्पिटल्स स्मॉल हॉस्पिटल्स हांगा जायना थंय व्हरा. मँगलोर व्हरा. हांगा जायना व्हडल्या हॉस्पिटलाक व्हरा. पुत्तूर तो हांगा येताना सो बट म्हजें घर हांगा नंतूर आसल्यार और बेंदूर आसल्यार देर आर मेनी हॉस्पिटल्स क्लोज बाय. So I can reach the person who has taken something to the hospital and there are chances the person will survive. Mostly there is not. But जीव वाचूंक जाता. तशी स्लॅप मेथड. तशें तुमी सांगलें आवडली. आतां एक मनीस तुमकां कसले वॉर्निंग सायन म्हणल्यार तुमी सहाय करूं येता. उलोवन सहाय करूं येता. दुसरें कसो पुरा रितीन आमी सहाय करूं जाता. एक तांकां आयकोवचें. मागीर तांचे सांगत रावचें. मुस्तपटी सांगतात लीव मी अलोन. बट यू शूड नॉट लीव देम अलोन. ना हांव आज तुजे वांगडा रावता. आतां रूममेट जाल्यार हॉस्टेल जाल्यार एकलोच आसा जाल्यार हांव तुज्या रुमान न्हिदता आज. सो दॅट वे आय एम सर्टन दॅट ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथींग. सो तशें करियेता आमी. एडवायस दिवंक जायना. तूं कावड तूं लायफ आतां धांवन येताय. तूं प्रे जेन्नाय तशें चिंतू नजो. तुवें तुज्या पेरंट्सा विशयान चिंतीचे. तुज्या भुरग्यां विशयान चिंतीचे. तुज्या स्पाउस म्हणल्यार बिजुडो. ओके. तशें आमी तांकां आनीकी तांकां नॅग करना गिल्टी करूंक पळयता. तांचें दूख कितें आहा तें आमी अर्थ करूंक वचना. सो दे डोंट नीड एडवायस. दे डोंट नीड लेक्चर्स ऑन लायफ एंड डेथ because we don't understand their pain. All we can do is stay with them, listen to them, take them to the hospital. Don't tell them hospital वचू, डॉक्टरा कडेन वचू, तुका डिप्रेशन आसा जावंक पुरो, वोकात आसा तशें म्हणल्यार ओके येता हांव फाल्यां. बट दे डोंट गो. या आमी आतांच या एमर्जन्सी रुमाक या. हांव येता तुजे वांगडा. हांव ड्रायव्ह करता. हांव तूं रिक्षार या. ते दाळा ती कशें तांणी येचें चान्स चड. सो दे शूड नॉट बी लेफ्ट अलोन. दे शूड बी गिवन सम कायंड ऑफ हेल्प. आनी ऑब्जर्वेशन तांचे सांगात रावचें. तांकां खंय म्हणी वापरून व्हरचें. मागीर एक कावन्सिलर जावपाक जाल्यार बरें येता म्हणून म्हणटा. वय तांकां कावन्सिलींग क्लिनिकल हेल्प जाय जाल्यार थोडे फावटी मेडिकेशन गरज आसता. डिप्रेशन आसा इतलें
but they don't understand it is illness. म्हाका कितें अशें बघता म्हण म्हाका कळना. But I feel sad all the time, so I have to die. But there is a remedy for sadness. There is treatment for depression. तें कळना तांकां. So तांकां हॉस्पिटलाक गेल्यार सायकियाट्रिस्ट कडेन उकेल्यार वखदाची गरज आसा. थोड्यांक वखदाची गरज आसा पुरो. Even children, teenagers, हायस्कुलाच्यानकी थोडे पटी कावन्सिलिंगांत मस्त सेटल करीत, उलयत, अशें जाता, अशें बोगणां येतना, थॉट्स येतना कालें करीत, कशें मन डायवर्ट करीत, तें पुरा थोडे कावन्सिलिंगांत हेल्प जाता. नाही ती एक चेडूक सानसुकुनोची एक ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणजे स्ट्रॉंग इंटरनली स्ट्रॉंग कोच साध्य आसगी. वय आतां आमी आमच्या भुरग्यांक व्हड करतना तांकां इसारलें पुरो दिवना. आतां आमचें कल्चर काम केल्यार पुरो दिवचें आमी इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. सो थोडे पटी आमी तांकां नो म्हणचे दिना म्हण. तर जाल्यार तांकां लायफांत कोणेंय म्हणे नो म्हणल्या वेळार कशें फेस करूंक जाता. नाजाल्यार पुरो सगळ्यांनी येस म्हळ्यार हांवें सांगलें पुरो दिलां, आय हॅव रिसीव्ड एवरीथींग आय वॉन्टेड. सो लायफांत फर्स्ट टायम कोणेंय म्हणे नो आय डोंट लव यू म्हळ्यार जालें, आय फील डिसहार्टन, डेस्परेट. आनी आनी कसं करता म्हळ्यार पेरंट्सय पुरो तांकां स्कुलान ज्यो कसं न्ही एक तांकां ओवर प्रोटेक्टेड आसात तांणी. तांकां कसं धैर्यार एक इन्सल्ट एक काण येवच्याक आमी शिकयना आनी मूव ऑन जेवच्या आमी शिकयना. मुखार सिया असं व्हडना ओके हांव कसं शिकली म्हूण ताणें आलोचना कर. बिकॉज वी प्रिपेर देम फॉर सक्सेस. लायफांत कशें सक्सेसफूल जावचें ताका आमी रेडी करता. लायफान फेल जाल्लें जाल्यार कितें करचें ताका आमी रेडी करना. सो दे डोंट नो वॉट टू डू when they fail. पयले पोटी मॅथ्सांत फेल जाल्ल्या वेळार कालें करचें लायफांत ना म्हण. वय आनी आतां तशीच स्कुलान टिचरान बिश्टो जानात हॉडान उलोवच्यानात प्रमाण मस्त गव्हर्मेंटाल रूल्स येयलो आनी पेरंट्सांक तें जायना. ताचे न्ही चेडूंक कसं जाता म्हळ्यार तशीच वाटताची कोणगी एक पंत खंय तांगेलें काम सर्व तर जाल्यार कोणें बॉसान हॉडान उलयल्यार तांकां सैसू जायना आनी सुसायड करूंक पळयतात. करेक्ट कितें म्हळ्यार तें प्रिपेर्डनेस इज नॉट देयर. सो आमी ताका इनॉक्युलेशन म्हणटा. आतां आमी मलेरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री हाका पुरा फ्लूआक आनी पुरा कोविड पुरा आमी इनॉक्युलेट करना. वी हॅव स्ट्रेंथन्ड आवरसेल्व्स. मेंटली इनॉक्युलेशन गरज आसा. समटायम्स यू हॅव टू से नो. टेक देम टू अ होम फॉर द एज्ड. Let them see what life is. Let them see what elderly do. Pida ilera nana tanka urnuzo hospital agani pura. So we shelter them too much, overprotect them. Tanka yelar tanka enkalta there is pain. My pain is there, but others are suffering more. Yes, others are suffering. So we need to inoculate them. So tanka ilese expose kareje. तशी तुमी ह्या सुसायड लायफलायनाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसाची. ह्या सुसायड लायफलायन म्हणा कसं जालें आनी तें कशी काम करता. ए सुसायड लायफलायन आमी 2017 स्टार्ट केलें. हेंच पुरो आतां उदयवाणी पळयता आनी पेपर उक्ते करतना न्यूज करतना केदाळाय सुसायड. सो ते जाल्यार 2-3 आमी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वट्ट मेळून आमी पळयतात, वाचतात, उगयत रावतात. वी फील बॅड बट वी आर नॉट डुईंग एनीथींग. आमी खाले म्हणी करया म्हण. तशें सिस्टर मारी इवलेन आनी मिस्टर रोशन तो एलोशियस and lecturer. So ते guys जाणां उट्ट मेळून आमी एक सर्वे केली ऑफ मँगलोर स्टुडंट्स 9th स्टँडर्ड टू PG. त्या सर्वेंत अबाउट 2000 सर्वेज दुसरे इस्कालांक आमी दिले रँडमली डिस्ट्रिब्यूट करन. आनी तातूंत आमकां कळ्ळें की ऑलमोस्ट 7% हॅड अटेम्प्टेड सुसायड वन. तांकां कोण खबर ना, घरच्यांक खबर ना. दे डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प. तांणी बदल आन्सर केला सत्य केलें. खेदानपणे केलां गी म्हणल्यार इट वॉज अ कॉन्फिडेन्शियल सर्वे. कोणें कालें केलां म्हूण गोत्तुना. मागीर तांचे फोन नंबर्स आसले आमचे कडेन. सो मागीर फॉलो अप केलें. बट 5% हॅड आयडियाज. कितें अशें लायफ नाका मरचें म्हणून बरें म्हण बोगलांगी तुमकां म्हणल्यार येस म्हण बरयलें. हाचे विशीं कालें केलां आनी म्हणलें वय आय अटेम्प्टेड वन्स टू कट. मागीर बँडेज आनी घालचो माग केलें. एक पाटी आमी जंप केलें बट आय वॉज रेस्क्यूड. हांव न्हंयच्या गेडे गेलो मागीर पाटी आयलो. सो ऑलमोस्ट अटेम्प्ट केला. सो 7% म्हळ्यार 6.9% आनी अटेम्प्ट केलें म्हणटना वी हॅव टू डू समथींग. आमी कालें म्हणी खरें जेवण. आनी दीस इज जस्ट अ स्टुडंट पॉप्युलेशन 14 to
21, 22. PG वय PG स्टुडंट्स बाद सो स्टुडंट्स मध्ये इतले असं जाल्यार मागीर उरल्या थंय गेले आसता प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. करेक्ट. देखून आमी कितें करया म्हूण सांगून तशें आमी 2017 सुसायड लायफलायन लॉन्च केली. 30 वॉलंटियर्सांक आमी ट्रेनिंग दिलें आणि आता वॉलंटियर्स आसात 3 शिफ्टान काम करतात आमचे वॉलंटियर्स. Some of them have psychology background, social work background. Some of them are homemakers, but we've trained them how to talk, how to listen. More than talking, ऐकूंचे कशें म्हणून advice दिवपानी कांय ना, कावन्सिलींग करूंक ना, खाली तुजें बेजाराय कितें म्हण मागीर तांकां रेफर करूंक दुसरे कडेन. सो तशें 14 आतां म्हणसर अबावट 2,500-3,000 कॉल्स आयल्यात आमकां आनी मस्त जाणांक हेल्प जाला. ते फाटीं कॉल करून आमकां सांगतात हेल्प जाला म्हूण सांगून. तशें 30 जाण वॉलंटियर्स आसात आनी ती 3 शिफ्टार काम करतात. 7 to 3, 3 PM to 11 PM आनी 11 to 7 AM. सो हप्त्यांत एक पटी एक शिफ्ट कोणी म्हणी एका शिफ्टार आसा. सो मस्त जाणांक हेल्प जाता आनी 24/7 आसा एवरीवनचे. आनी नंबराक लँडलायन आसा आमची 0824 298344. ह्या नंबराक कॉल केल्यार ऑपरेटर त्या दिसा आशिल्ल्या शिफ्टाक ओ नायट शिफ्टार आशिल्ल्यान कॉल दितात. इमिडिएटली ते वॉलंटियर कॉल करताची ताची इतली तुमगेले आतां आमगेले समय जाल्ले आमगेले उलयल्यार उलोवंक कशें म्हूण जाता तितले विशयच तुमगेले की जाल्यार हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आतां अखेर एक जीवन म्हळ्यार अत्यमूल्य आमगेले मुगेले मलगड्यान म्हळ्यार मलगड्यान सांगचे हांव आयकलेली वांचून व्हरल्यार मिंचून खावेत म्हूण सांगून. म्हळ्यार लायफ इज दॅट मच प्रेशियस. तुमकां ते कितलेय कश्ट आसल्यार मागीर ते सांबाळचें जाता म्हूण सांगून. तुमी आत्महत्या करूनच ते अनपेक्षीत म्हळ्यार नॉट रिक्वायर्ड म्हूण सांगून इतली आमकां 1 घंट भर उलोवन इतली माहिती दिले. तशी तुमगे लायफलायन विशयार माहिती दिले. डॉक्टर लविना M नोरोना हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद मॅडम. तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगू. सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.